प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. आयच्या ह्या सांजेच्या वेळार पेकोणेचो पावस म्हळ्यार मागण्यांत आमी भितर सरया. म्हजे मुखार भावनांनी बिणो देव आपोवणें कितलें आपुरबायेचें आनी ताच्या उल्याक पाळो दिवचें कितलें चड बरें. ताणें आमकां चलोवचें, ताचे वाटेन आमी चलचें. ह्या मागण्या वेळार खेरीतपणी देव आमकां कितें करूंक आपयता तें आमी समजूंक पवित्र आत्म्याचो आदार मागून भितर सरया. Făcă tuđe spasot, Jezu tuđe spasot. Făcă tuđe spasot, Jezu tuđe spasot. Au a tvoj rubar ta, au a tvoj rubar ta, au a tvoj rubar ta. Făcă tuđe spasot, Jezu tuđe spasot. Făcă tuđe spasot, Jezu tuđe spasot. Făcă tuđe spasot, Jezu tuđe spasot. Au a tvoj rubar ta, au a tvoj rubar ta.
ce spasot, Gesù tu ce spasot, fă că tu ce spasot, Gesù tu ce spasot, fă că tu ce spasot, Gesù tu ce spasot. Hau hat voi rubarta, hau hat voi rubarta, fă că tu ce spasot, Gesù tu ce spasot, fă că tu ce spasot, Gesù tu ce spasot, fă că tu ce spasot, Gesù tu ce spasot. Hau hat voi rubarta, hau hat voi rubarta, povitrat mea povitrat mea ma capa oi Gesù ce venghe, povitrat mea povitrat mea povitrat mea ma capa oi Gesù ce venghe, povitrat mea Gesù sauna sawan, Gesù sauna sasor, Gesù sauna sa jivi, Gesù mozotaro, Gesù sauna savan, Gesù sauna sasor, Gesù sauna sa jivi, Gesù mozotaro. Fă că tu ce spasot, Gesù tu ce spasot, fă că tu ce spasot, Gesù tu ce spasot, fă că tu ce spasot, Gesù tu ce spasot. Hau hat voi rubarta, hau hat voi rubarta, fă că tu ce spasot, Gesù tu ce spasot, fă că tu ce spasot, Gesù tu ce spasot, fă că tu ce spasot, Gesù tu ce spasot. Hau hat voi rubarta, hau hat voi rubarta, povitrat mea povitrat mea
पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये माका पावोय जेजूचे बेंगे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये म्हज्या मुखाच्या भाव भयण्यांनो सामातावपण म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अवस्पर 4 एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराच्या वेळेन पसार जाताना दोग भावांक पेद्रू म्हणटात त्या सिमावाक आनी त्याच्या भावा आंद्रायक ताणें देखलें. सरोवरांत ते जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावलेले आनी ताणें तांकां म्हणलें येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलों. तक्षणीच आपली जाळां सोडून ते त्याच्या फाटल्यान गेले. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. म्हज्या मोगाच्या भाव भयण्यांनो दैवीक आपोवणी म्हणून सांगतना मस्तपटी आमी चिंताव की देवान खाली पाद्रबांक आनी सिस्टरांक मात्र आपयलां आमकां देवान आपोवना म्हणून. पूण दैवीक आपोवणी म्हणून सांगतना आमकां सगळ्यांक देवान आपयलां. आमी पळयता जुवांचे सुबवार्ता अवस्पर 15 ओळ 16 आमी पळयता जेजू म्हणटा तुमी म्हाका विंचून काडूनात हांवें तुमकां विंचून काडलां. जेजून हर एकल्यांक विंचून काडलां मोगाच्या न्हू. आमचे मोगाळ देवान आमकां सगळ्यांक विंचून काडलां. आमचे बावतिस्माच्या वेळार आमकां सगळ्यांक ताणें विंचून काडून आमकां म्हणून एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ताणें दिला. मस्तपटी आमी चिंता ओ म्हाका ना हे पाद्राबांक सोडलें काम पाद्राबां पळोवंक घेतात, सिस्टरां आसात सिस्टरां पळोवंक घेतात, मिशनरी आसात मिशनरी पळोवंक घेतात. ना हें आमकां सगळ्यांक देवान विंचून काडलां. आमकां सगळ्यांक देवाची आपोवणी आसा. आमी देवाचें उतर आयकून जाता इतलें देवान दाखोवचे ते वाटेंत आमी चलोवंक आनी देवाचें उतर आमी घेतल्या उपरांत तें उतर आमचे जिणेंत आमी परगट करूंक आमकां सगळ्यांक देवाची आपोवणी आसा. मस्तपटी ही आपोवणी म्हूण सांगतना आमी चिंता की म्हाका खाली दिल्लें काम आयतारा मिसाक वयचें हांव मिसाक गेलो बसलो घरा आयलो जालें म्हजें काम जालें. ना मुखाच्या न्हू. आमी तें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत जाता इतलें तें आमचे जिणेंत आमी परगट करीचें. आनी अशें आमी देवाचें उतर परगट करूंक आमकां देवान आपोवणी दिला. आज दैवीक आपोवणी म्हूण सांगतना आमकां सगळ्यांक देवाची आपोवणी आसा. आनी हे आपोवणी आमी घेयचे जाल्यार हे इन्विटेशन आमचे जिणेंत आमी घेयचे जाल्यार तीन विशय आमी उडास दवरून घेवचे. आनी ताचे खातीर आमी तीन व्यक्तींक बायबलांत अशे 3 व्यक्तींक आमी पळयता. तांचे जिणेक कशें देवान तांकां आपयल्लें आनी तांचे तावन आमी आमचे जिणेक कितें शिकयेत म्हणचें आमी पळयात. फर्स्ट जावन आसा आमी पळयता बायबलांत आमी अब्राहम म्हणचे एका व्यक्तीक आमी मेळटा. ह्यो अब्राहम देवान हाका विंचून काडलें. उत्पत्तीचें पुस्तक अवस्पर 12 ओळ 1-4 म्हणसर आमी पळयता देव ताका सांगता तूं पुरा सांड तूं पुरा सोड तुज्या जिणेंत कितें कितें आसा पुरा तें सोड पुरा सोड
आनी मागीर परतून देव ताका सांगता हांव तुका दाखयतलो त्या गांवाक तूं वच आनी तुजेर हांव म्हजे आशिर्वाद घालतलो. देव ताका सांगता मोगाचें न्हू तूं पुरा सोड ताजे कडेन मस्त वस्तू आसलेले पूण देव ताका सांगता तूं पुरा तें सोड आनी हांव खंय दाखयतां तूं थंय वच आनी हांव कितें म्हणटा तें तूं कर तेदला तुका बेसांव मेळटलें. आज आमच्या जिणेंत आमी अर्थ करून गोंयचे फस्ट विशय म्हळ्यार आमी जेजूचो पटलाव करीचे जाल्यार आमी दैवीक आपोवणी आमच्या जिणेंत आमी घेवन आमी चलाचे जाल्यार आमच्या जिणेंत कितें आसा तें आमी सोडिचें. मस्तपटी तुमी सांगेत फादर अब्राहमाक मस्तो आस्त आसलेली फादर देखून ताका सोडूंक सांगलें देवान वय पूण आमी कितें सोडचें फादर आमी आमच्या कडेन आस्त ना कांय ना पयशे नात. मोगाचें न्हू आज आमी सोडूंक आसचें आस्त न्ही आमचे पयशे न्ही आमचें तें कुजडेंपण आमचें तें हंकार आमचें आसचे भितर आसचें तें राग तें बोगसाणें दिनासतना आसचें तें एक मोन हे पुरा आमी सोडले तें मात्र आमी जेजूचो पटलाव करूंक जाता. आमकां सगळ्यांक आपोवणी आसा पूण आमी पटलाव करीचे जाल्यार आमी हे पुरा सोडीचे. मस्तपटी मोगाचें न्हू मस्तपटी आमी हे पुरा सोडूंक रेडी ना. आमी पळयता हे अब्राहमाक देवान आपयतना अब्राहमाक गोतून नासलें मुखार कितें जाता म्हणून पूण ताका गोत्तलें ताच्या सांगाता कोण आसता म्हणून. ताजें फ्युचर ताका क्लियर नासलें ताजें फ्युचर फाल्यां परवां नेक्स्ट हप्त्यांत कितें जाता ताका गोत्तू ना पूण ताच्या सांगाता कोण आसतलो म्हणजे ताका गॅरंटी आसलेलें. तें एक विश्वासान तें एक पत्योणीन तो मुखार सरता. आमकांय आमची ती आपोवणी आमी घेवन आमी चलतना मस्तपडी आमकां गोत्त आसना आमचें फ्युचर आमकां गोत्तू ना फाल्यां कितें जातलें तें म्हाका गोत्तू ना पूण आमच्या सांगाता कोण आसतलो तें आमकां कळीत जायचें. आमच्या सांगाता आमचो देव हर एक वेळार आमच्या सांगाता हर एक घडयेंत आमच्या सांगाता तो आसतलो तें एक भरवसो आमकां आसाचें. त्या दीस अब्राहमान ओके देवा तूं म्हाका आपयता सय हांव येतलो म्हूण सांगतना ताका ते एक भरोसो आसलेलो कितें जाल्यार जावं दी म्हज्या जिणेंत म्हजे खातीर म्हजो देव आसा हांव पात्य येता तो देव म्हज्या सांगाता आसा तो म्हजो हात सोडिना म्हणजे तें एक पात्योनी तें एक भरवसो ताका आसलेलें. आज आमकांय तेंच आसाचें दैवीक आपोवणी म्हणटना आमकां फस्ट तें एक भरोसो आसाचें मोगाचें न्हू आमी पुरा सोडून तो देवाचो पटलाव करूंक तें एक भरोसो तें एक पात्योनी आमच्यांत आसाचें. मस्तपटी आमी तेंच मिस करता आमच्या जिणेंत. मस्तपटी आमी चिंता की हांवें देवाचो पटलाव केल्यार म्हाका कितें मेळटा हांवें देवान आपयलें म्हणून हांव गेलो जाल्यार म्हाका कितें मेळटा देवाचें उतर आयकून हांव परगट करता म्हळ्यार म्हाका म्हज्या जिणेंत कितें फायदो आसा हें पुरो आमी चिंता. पूण त्या दीस अब्राहमाक देवान आपयतना अब्राहमान चिंतूं ना की म्हाका म्हज्या जिणेंत कितें मेळटलें म्हाका म्हज्या जिणेंत कितें घडटलें म्हाका कितें जाय आसा तें म्हाका मेळटा की म्हणून ताणें चिंतूं ना पूण ताणें जायत म्हणून सांगून तो गेलो. आज आमी तेंच करया. दुसरो मनीस आमी पळयता मोगाचें न्हू मस्तपटी आमी चिंता आमच्या जिणेंत आमी देवाचो पटलाव केलो जाल्यार देवान आपयलां तें आमी आयकून आमी चल्ल्या जाल्यार आमकां कितें मेळटलें म्हणून आमी पळयता मोगाचें न्हू निर्गमन पुस्तक अवस्पर 3 ओळ 1 ते 15 म्हणसर आमी पळयता हांकां मोयशेक देवान विंचलें देवान मोयशेक विंचून काडलें आनी मोयशेक विंचून काडन देव म्हणटा आमी पळयता हांव इजिप्टांत म्हज्या लोकांचे कश्ट पळयलां हांवें म्हज्या लोकांचे कश्ट दूख हांवें पळयलां आपल्या भुरग्यांची बोब हांव आयकलां. मस्तपटी आमकां एक हें हांव इतलें रडटां म्हज्या जिणेंत इतले कश्ट आसात परतून परतून हांव सांगता कोण आयकता देव आयकता दुसरीं कोणी आयकोना जाल्यार व्हडली देव आयकता. देखूनच देव सांगता हांवें म्हज्या भुरग्यांचे कश्ट हांवें पळयलां तांचें दूख म्हज्या कानाक पडलां तांणी बोब मारतात म्हणजे ते कानाक म्हजे आयकतात आय कॅन हियर. देखून देव कितें म्हणटा ताका देखून हांव तुका विंचून काडटा आसतना तूं वच थंय फारोवाच्या मुखार वचून तूं उलय
म्हज्या नांवार तूं उलय. दुसरे विशय एवढा आसून घ्या मोगाच्या न्हू, आमचो आधार देव जावन आसा. कित्याक वचसा की त्या दीस मोयशेक ताणें विंचून काडटना मोयशेन एक क्वेश्चन विचारलें देवा कडेन, देवा हांव कशें तें काम करूंक जाता, म्हज्यान जावचें ना, म्हजें बॅकग्रावंड तुका गोत्त आसा न्ही की, हांव कोलो मनीस म्हणून तुका गोत्त आसा न्ही की, हांव एकल्याक मारून घालंक आयलां, हांव तुका गोत्तू ना गे तें, आनी म्हज्यान उलोवंक जावचें ना, तें फारावाच्या मुखार वचून हांव कितें उलोवचें, हांव कितें म्हणून सांगचें. देव ताका सांगता आसा, हांव तुज्या सांगाता आसतलो. मस्तपटी आमी देवाची आपोवणी घेवन आमी चलतना आमी चिंता की आमच्या खातीर कोणीय नात म्हणून, पूण आमच्या सांगाता देव आसा मोगाचें न्हू. आनी मी देवान विंचून काडल्या उपरांत देव आमचो आदार जाता आनी देवच आमकां आदार दिता. त्या दीस मोयशेक तो विंचून काडटना एक कारण आसलेलें विंचून काडूंक, बेश्टें ताणें विंचून काडूना. मोयशेक तो विंचून काडटना ताका एक जाग्याक दुसऱ्या कामा खातीर म्हणून ताका रेडी केल्लें. आमकांय देवान विंचून काडटना एक काम, एक मिशन आमच्या खातीर म्हणून रेडी आसता. मस्तपटी आमकां तें गोत्त आसना. आमी चिंता म्हाका कित्याक फादर, म्हाका कित्याक ह्या जाग्यार घाल्यात, म्हाका कित्याक हे कुटुंब, म्हाका कित्याक तें काम दिलां, म्हाका कित्याक फिरगजींत हें काम दिलां. तुका विंचून काडलां, देवान तुमकां विंचून काडलां आनी तुमच्या खातीर म्हणून एक काम ताणें रेडी केलां, मिशन तुमच्या खातीर म्हणून रेडी केलां. त्या दीस मोयशेक तो विंचून काडटना मोगाचें न्हू, ताच्या खातीर म्हणून एक काम ताणें रेडी केल्लें. आज आमकांय तेंच जावन आसा, देखून आमी तयार जायचे. आनी तिसरो मनीस आमी बायबलान पळयता, तिसरो मनीस जेरमाया. जेरमिया ह्यो एक ल्हान भुरगो आनी ताका देव म्हणटा, तूं जल्मच्या पयलेंच हांवें तुका विंचून काडलां, तूं जल्मल्या उपरांत हांवें विंचून काडूना, तुका जल्मच्या पयलेंच हांवें तुका विंचून काडलां. मस्तपटी आमी चिंता न्ही गे, म्हाका मोस्टली हांव 8th स्टँडर्डांत आसतना देवान म्हाका विंचून काडलें दिसता, या म्हाका काजार जाल्ल्या उपरांत देवान विंचून काडलें दिसता, या हांव खंयचें की कॉलेज शिकतना म्हाका देवान तूं जल्मोवचे पयलें हांवें तुका विंचून काडलां म्हणटा देव. मोगाचें उडा आसून घेया. आमकां देव विंचून काडटना आमचे जिणेंत कितें आसा तें सोडून आमी चलाचे, ताच्या पटलाव करीचे. आमकां देवान विंचून काडटना देव आमच्या आदार जाता, तो आमकां तो आदार दिता. आमच्या जिणेंत आमकां आदार म्हणून तो मात्र आसता, दुसरें कोणीय आसनात. आनी तिसरे विशय उडाजून घ्या, तुमकां विंचून काडचे पयलें, तुमी जल्मोवचे पयलेंच तो तुमच्या खातीर प्लॅन रेडी करता. मस्तपटी लोकां सांगतात, फादर हांवें जल्मल्लेंच एक सूख फादर, इट वॉज अ मिस्टेक. म्हजी मम्मी पप्पा सांगतात फादर एक मिस्टेक म्हणून. तुमी जल्मल्लें मिस्टेक न्ही, देवान तुमचे खातीर म्हणून एक प्लॅन रेडी केला आनी ताचे खातीर तो तुमकां विंचून काडटा. त्या दीस जेरमिया देवा कडेन सांगता, हांवें कितें करचें देवा, हांव एक भुरगो, म्हाका पळयतना ही पुरो हांसतात लोकां, कित्याक ह्यो भुरगो येवन उलयतना लोकां ताका पळोवन हांसतात, ताका मारूंक येतात. तो धांवून वचून देवा कडेन सांगता, सक्टा म्हाका मारूंक येतात, सक्टा म्हाका जोर करतात, म्हजें उतर कोणी आयकनात, हांव भुरगो म्हूण चिंतात. मस्तपटी आमचे जिणेंत हेंच प्रॉब्लम. आमचे जिणेंत आमी चिंता हांवें सांगलें कोण आयकतात म्हणून, पूण देवान एक फावटी विंचून काडल्या उपरांत देव आमच्या सांगाता आसतलो. त्या दीस तो देव अब्राहमात सांगाता आसलो देव, त्या दीस तो देव मोयशे सांगाता आसलो तो देव, त्या दीस तो देव येरेमिया सांगाता आसलो तो देव आमच्या सांगाताय आसतलो. ते एक भरवसो आमकां आसा जें मोगाचें न्हू. देखून आमी एक विशय उडा आसून घेया, आमकां सगळ्यांक दैवीक आपोवणी आसा आनी आमकां कितें तें मिशन दिलां, कितें तें काम दिलां तें आमी पुरा करीचें. मस्तपटी आमच्यान कितें आसता म्हळ्यार आमी चिंता की पुरा परमनंट म्हणून. आमी ह्या संवसारांत आसा, आमी चिंता आमची जिणेन एक 10-15 वर्सां 20 वर्सां 30 वर्सां आसता म्हणून चिंता. कांय परमनंट ना, पुरा टेम्परवरी. देखून आज आसलो मनीस फाल्यां ना. देखून आमकां दिल्लें काम आमी पुरा करीचें. मस्तपटी आमी चिंता की फाल्यां पळया,
पोरवां पळया पूण आज उडासून घ्या तुमकां देवान विंचून काडलां दैवीक आपोवणी तुमचेर आसा आनी देखून देवाची आपोवणी आसल्या उपरांत तुमी जाता इतलें देवाचें उतर आयकून देवान दाखयल्ल्या वाटेन चलोवंक आनी देवाचें उतर परगट करूंक तुमी तयार जायचे तर आमी आज कितें करीचें आमी आयचे हे सुवार्थेंत आमी पळयता तो पेद्रू आनी आंद्रेया ते तांचें जाळ पुरा ते सोडटात ते खंयचे कामांत आसलेले ते जेजून आपयल्लेंच ते काम कितें करताले ते परत सोडटात नाका आमकां हें काम जेजू आपयता म्हाका हांव आनी मुखार जेजूचो पाटलाव करता मस्त बटी आमी हे संवसारांत आसचे मस्त विशय धरून आमी ते संवसारांत दाखोवचे मस्त ते विशय कितें आसात ताचो पाटलाव करता आज ते पुरा आमी सोडून आमी जेजूचो पाटलाव करूंक आमी तयार जावया आनी दुसरे विशय जावन आसा आमी जाता इतलें याजकांचो आनी सिस्टरांचो आमी मिशनरींचो तांकां जाता इतलें मदत करूंक आमी ट्राय करया मस्त बटी लोकां म्हाका सांगतात फादर तुमची जिणी कितें फादर बरी आसा तुमची जिणी आराम आसा तुमकां बेल मारल्यार जेवण मेळटा फादर तुमकां बेल मारल्यार मागणें आनी घालें आसा तुमकां काम आमचे बरें तुमकां कुटुंब आमचे बरें तुमकां कश्ट दूख आमचे बरें तुमकां प्रॉब्लम सकाळीं वचून वच कामाक वच पाटी येवं म्हणून गी ना मोगाचें न्हू पाद्राबांची जिणी मिशनरींची जिणी सिस्टरांची जिणी मस्त कश्ट आसा आमी लोकांगेर सारतना लोकांक सांगतात फादर आमच्या जिणेंत इतले कश्ट आसात फादर इतले प्रॉब्लम आसात फादर म्हज्या जिणेंत म्हज्या कुटुंबांत इतले प्रॉब्लम आसात फादर तुमी केदला म्हणी पाद्राबांगेर वचून विचारल्यात गी फादर तुमचे कडेन कितले तुमच्या जिणेंत कितें कश्ट म्हणून तुमी पळयल्यात गे मस्त पटी आमकां आमी आयकता मोगाचें न्हू मस्त जाणां पाद्री सिस्टरां पाद्राब जाल्ल्या उपरांत ओर्द जाल्ल्या उपरांत ओर्द मेळ्ळ्या उपरांत सिस्टरां परत ते फायनल प्रोफेशन जाल्ल्या उपरांत सोडून वतात कित्या खातीर तांकां ती दुसरी जिणी मस्त आशा म्हणून गे ना तांकां आमकां आसचे कश्ट दूख कोणा कडेन सांगूंक जायना ते शेअर करूंक जायना ताचे खातीर देखून तुमकां कोणी मी पाद्राब गोत्तालो जाल्यार सिस्टर कोणी मी गोत्त आसल्यार मिशनरी पाद्राबांक कोणी मी गोत्त आसलें जाल्यार तांकां तुमच्यान कितें मदत करूंक जाता करा कित्याक देवान तांकां म्हणून एक स्पेशल कामा खातीर आपोवणी दिलां तांकां देवान विंचून काडलां तुमकां कशें विंचून काडन एक कुटुंब दिलां गे तुमकां कशें विंचून काडन एक काम दिलां गे तशेंच पाद्राबांक सिस्टरांक हे ब्रदरांक देवान विंचून काडन आल्तारेर हाडन तांच्या खातीर म्हणून अनेक काम दिलां तांकां देवाचें उतर परगट करचें आनी तें तितलें सुलभ न्ही देखून तांच्या खातीर आमी कितलें आमची मदत आमी करूंक जाता जाल्यार आमी करीचें आनी लास्ट विशय जाता इतलें आमी हे पाद्राबां खातीर ब्रदरां खातीर सिस्टरां खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू मस्त बटी लोकां म्हाका सांगतात फादर पाद्राबांचें लायफ व्हडली फादर सिस्टरांचें लायफ व्हडली फादर तांकां कितें कश्ट दूख एका पाद्राबान तो ब्रदर जावन ओर्द मेळाचें जाल्यार एटलिस्ट 13 वर्सां 14 वर्सां ताणें सेमिनरींत ताणें शिकाचें सेमिनरींत आसतना ताणें दुसऱ्या सांगता ताणें एडजस्ट जायचें तुमकां गोत आसा तुमची जिणी 4 जाणां सांगता तुमकां कुटुंबांत एडजस्ट करूंक जायना पूण चिंतून पळया तो एकलो पाद्राब जाता म्हणटाना तो तितले लोकां सांगता एडजस्ट करन खंयचे फिरगजीक तो वेता तें पुरा ताणें एडजस्ट करून घेवचें ताणें सांगूंक जायना तुमी पळयल्यात की पाद्राब तितके राग करून उलयलो जाल्यार आमकां येता ओ कोलो पाद्राब यो केदला बरो राग ताजे कडेन उलोवंक जायना कोलो पाद्राब यो म्हणटा आमी पळयल्यात की तुमी तो पाद्राब तितके 1-2 मिनटां लेट ताणें मिस्ट सुरू केल्यार कालें पाद्राब इतलो सोंबेरी आसा ताका काम ना गे दुसरें कालें बेगी येवचें न्ही म्हणटा आमी ताका कितें काम आसलें आमकां गोत्तू ना सपोज तो मीस 5 मिनटां बेगी मुगसिलो जाल्यार आमी कितें म्हणटा ओ कोलो पाद्राब यो अळे इतलो बेगी मुगसिलो हाका कसलें काम आसा नेक्स्ट इतलो बेगी मुगसून खंय वता यो म्हणटा पूण पाद्राबांक सिस्टरांक ब्रदरांक तांचेच कश्ट आसतात तुमकां कशें तुमचे जिणेंत कश्ट आसात तशेंच कित्याक आमी मनशांच वय आमी पाद्राबां सिस्टर ब्रदर वय पूण आमी मनशांच आमच्या जिणेंत आमकां तेंचो कश्ट दूख आसता पूण जाता इतलें आमी तें दाखोवन घेना जाता इतलें दाखयना कोणा कडेन जाता इतलें सांगिना आमी वचून म्हजे जिणेंत इतले कश्ट आसात इतले प्रॉब्लम आसात म्हणून देखून हर एक पटीन तुमी एका पाद्राबाक ते आल्तारेर पळयतना ताचे खातीर मागा तो सदां काल ताणें ते आपोवणी घेवन
देवान दाखयल्ले ते वाटेन तसो चलोवन दी म्हणून मस्तपटी केदला ते पाद्राबांक ते सपोर्ट मेळना ते सोडटात. आतां रिसंट रिपोर्ट आसलेलें मस्त पाद्राबा सोडून वेतात, सिस्टरां सोडून वेतात, ब्रदरां सोडून वेतात म्हणून कित्या खातीर तांच्यान जायना तें फॉलो करूंक. हांवें तुमकां सांगलें 14-15 वर्सां एक पटी मिनिमम तांणी एक पाद्राब जायचें म्हळ्यार ते सिस्टर जायचें म्हळ्यार 6-7 वर्सां. आनी तांची आपोणी परतून आमी जोवांच्या सुवार्थान पळयता जेजू म्हणटा आसा तुमी म्हाका वेंचून काडूना, हांवें तुमकां वेंचून काडलां. कित्या खातीर तुमी भायर सर वचून फोल दिचे. आज मोगाचे न्हू आमी ही दैवीक आपोवणीची हे विशय आमी नियाळतना आमी हे देवान आमकां सगळ्यांक आपयलां म्हणचे एक विशय आमी उडास दवरून घेया. जाता इतलें आमी आमच्या खातीर आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया. आतां मस्त वोकेशन्स उणे जाल्यात, कोणी येवन जॉयन जायनात. सेमिनरी म्हणटना नाका फादर म्हज्या भुरग्याक हांव दुबय धाडटा, म्हज्या भुरग्याक हांव अमेरिका धाडटा म्हणटात, आनी म्हज्या भुरग्यांक आमी नर्सींग करूंक कॅनडा धाडटा म्हणटात. कोणी सिस्टर जावंक, ब्रदर जावंक, पाद्राब जावंक कोणी रेडी नात. आतां हांवें लास्ट इयर वोकेशन कॅम्पांत ऑलमोस्ट 5 दीस बसून हांवें कॅम्प केलेलें त्रिशुरांत. म्हाका एकलोय मेळना. फायनलार एकलो चरको मेळ्ळो. तो म्हाका सांगलो म्हजी मम्मी सांगली फादर आतां नाका आनी 3 वर्सां उपरांत तूं जॉयन जा म्हणली. मस्त कश्ट आमकां मेळचें देखून आमी सदांकाल आमी पाद्राबां खातीर मागया, वोकेशन्सा खातीर मागया आनी आमी फ्रिगजी खातीर मागया. ह्या वेळार आमी ती दैवीक आपोवणी आमी घेवन आमी देवान दाखयल्या वाटेन चलोवंक आमी तयार जावया आनी ताजे खातीर आमी देवागेर कृपा मागया. आमेन. Somia hangaye, hangaye somia hangaye, hangaye somia hangaye, ye somia ye, hangaye somia hangaye, hangaye somia. Somya hangaye, ye somya ye. How to zo somya hangaye, how to zo somya hangaye, how to zo somya hangaye, ye hangaye. How to zo somya hangaye, how to zo somya hangaye, how to zo somya hangaye, ye hangaye, hangaye somya hangaye, hangaye somya hangaye, hangaye somya hangaye, ye somya ye, ye somya ye, ye somya ye, ye somya ye. म्हज्या मुखाच्या भाव भयण्यांनो, भोव पवित्र युक्रिस्तांत आसच्या आमच्या काळजाच्या रायाक आमी नमन करया. आमचे मदेकात हे आमच्या रायाक आमी स्वागत दिवया. आज आमचे जिणेंत आमच्या कुटुंबांत मस्त कश्ट दूख एकसुरपण
पुरा आसा. हे वेळार आमी जेजूक आमच्या रायाक आमी स्वागत दिवन हे आराधनाच्या वेळार आमी आमकांच समर्पण करून आमी मागोवन घेवया. साक्रमंतांत आजच्या ह्या सोमयाक आमी वळखून घेवया मोगाच्यान. ह्यो एक विशेष वेळ आमच्या जिणेंत घडलेले ते पुरा विशय, आमचे जिणेंत आलेले ते सबळ व्यक्ती हांकां सगळ्यांकी आमी आज जेजू सरशीन समर्पण करून आमी मागोवन घेवया. कित्याक जेजू जावन आसा आमचो रक्षक आनी सदांकाल तो आमच्या खातीर तो ताचे बेसांव दिवंक आमच्या खातीर आमच्या कुटुंबांनी आमच्या जिणेंत ताचे बेसांव तो आमकां दिवंक तो तयार आसा मोगाच्यान. हे वेळार आमी आमकांच जेजूसाच्या हर्चीन आमी समर्पण करतना आमी मागोवन घेवया आमच्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर. हे वेळार मोगाच्यान आमी आमचें कुटुंब समर्पण करतना आमच्या कुटुंबांत आसचे ते सर्व विशय, ते दूख, ते कश्ट, हे पुरा आमी जेजूच्या हातांत समर्पण करून आमी मागया. आनी आमी पळयता मोगाच्यान किर्तनकार आमकां सांगतात आमी देवाच्या मंदिरांत येतना आमी नितळ जावन आमी येचे. आनी हर एक पटी आमी आमची मागणी समर्पण करतना आमी अर्गां दिते. जेजूक आमी अर्गां दिचे, देवाक आमी अर्गां दिचे. आज प्रत्येक जावन आमकां मेळ्ळेलो ह्या दिसा खातीर आमचे जिणेंत घडलेले ते सर्व बरे विशया खातीर, आमचे जिणेंत देवान ओतले ते सर्व बेसांवां खातीर ह्या वेळार आमी अर्गां दिवया. आतां आमी ते अर्गाचे कांतर ते भजनाद्वारे आमी जेजूक अर्गां दिवया. ताणें ओतले ते सर्व बेसांवां खातीर आमच्या जिणेंत आमच्या कुटुंबांत.
मोजो देव जेजू तू मोजो जीव हालेलुया जेजू तू मोजो देव जेजू तू मोजो जीव अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका स्तुती तुका हालेलुया हालेलुया सामाक मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता मोगाचनो गलिलिया सरोवराचे तडयेन तो पाशार जाताना सिमाव आणि त्याच्या भावा आंद्र्याक ताणें देखले ते सरोवरांत जाळ उडयतले कित्याक ते पागी जावन आसले जेजून तांकां पळोवन म्हळें येया म्हज्या फाटल्यान आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो तक्षणेच आपली जाळां सण ते जेजूच्या फाटल्यान गेले म्हज्या मोगाच्या भाव भयण्यांनो हे वेळार आमी जेजूक अर्गां दिताना ताणें वतले ते सर्व बेसांवां खातीर आमचे जिणयेंत आमच्या कुटुंबांत आमकां मेळ्ळेले ते सर्व बेसांवां खातीर आमी अर्गां दिताना एक व्हड बेसांव आसा आमकां सगळ्यांक आमची आपोवणी जेजू ते 2000 वर्सां पयलें कशें ताणें सिमावाक आनी आंद्र्याक आपयलें गे तशेंच आमकांय जेजू आपयता आमकां सगळ्यांक आपोवणी आसा मस्तपटी आमी चिंताव खाली पाद्राबाक मात्र ह्या सिस्ट्रीक मात्र जेजून आपयलां आमकां कांय ना मोगाचें न्हू आमकां सगळ्यांक जेजून ताजी आपोवणी ताणें दिला आनी आमी सगळ्यान ते देवाचें उतर आमी परगट करीचे आज आमी पळयता सिमावाक आनी आंद्र्याक जेजू आपयतना जेजू म्हणटा तांकां येया म्हज्या फाटल्यान आज आमकांय जेजू तेंचो सांगता मोगाचें न्हू येया म्हज्या फाटल्यान दुसरे खंयचेय विशय नाकात दुसरे व्यक्ती नाकात ते खंयचेय वस्तू आसून तांचे फाटी वचनाकात म्हजे फाटल्यान तुमी येया आज आमकांच आमी सारीचे हांव कोणाच्या फाटल्यान आसा कोणाच्या फाटी धांवून येता आसा हांव दुसऱ्या कोणाच्या फाटी धांवता गे या दुसऱ्या वस्तूंच्या फाटी धांवता गे या जेजूच्या फाटी हांव धांवता आसा गे म्हाका म्हजे जिणयेंत कोण जाय आसा म्हाका म्हज्या जिणयेंत कोण जाय म्हाका वस्तू जाय गे या दुसऱ्या व्यक्ती जाय गे या जेजू म्हाका जाय गे त्या दीस मोगाचें न्हू 2000 वर्सां पयलें सिमावाक आनी आंद्र्याक जेजू आपयतना तांणी पुरा सोडलें पळयता हांव सुवार्थ सांगता आमकां तांणी पुरा सोडून ते जेजूच्या फाटी गेले आज आमकांय मोगाचें न्हू जेजू आपयतना आमी पुरा सोडया तें आमचे हंकार आसूं दी आमचे राग जावन आसूं दी आमचे पुरा वायटपण आमचे काळजांत आसचें तें कुसडेंपण हे पुरा फाटी सोडून आमी जेजूक सांगता जेजून दाखोवच्या वाटेंत आमी चलोंक आमी तयार जावया मोगाचें न्हू ह्या वेळार आमी प्रत्येक जावन आमी आमच्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर मागतना आमी आज विशेश तरान पाद्राबां खातीर मिशनरियां खातीर आमी मागया जेजूची आपोवणी घेवन हे पुरा आमच्या पाद्राबां मिशनरी दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार वचून काम करतात
मस्तपटी मिशनऱ्यांचे जिणी मस्त कश्ट आमकां गोत आसा आमी पळयलें हांव थोड्या पाद्राबांक आमच्या कुटुंबांत आसात आमकां गोत्तलेले फ्रेंड्स आसात ह्या थोड्या पाद्राबांक आमी पळयलां हांव कोण कश्टांत कितें व्हडलें प्रॉब्लम आसल्यार तांची जिणी चलोवन जेजून दाखयल्या वाटेन ते चलतात आज आमी प्रत्येक जावन आमी आमच्या पाद्राबां खातीर आमी कितें म्हणून दिवचें जाल्यार तें आमचें मागणें जावन आसा मोगाचें जेजून तांकां आपयलां आनी ते आपोणी घेवन ते चलतना मस्तपटी कश्ट दूख येताना थोडे पटी एक चिंतना येता हांवें कंटिन्यू करीचें की कित्याक हें पुरा नाका हें सोडया आनी दुसऱ्या कितें म्हणून करया म्हणून आज आमी तांच्या खातीर मागया मोगाचें न्हू आनी आयचे सुवार्थान आमी पळयता जेजून आपयलेलेंच ते पुरा सोडले आनी तांणी जेजूचो पाटलाव केलो आज आमी हे आराधनाच्या वेळार आमी जेजूचो पाटलाव करया हे वेळार आमी जेजू सारकें सांगया जेजू हांव तुजो मात्र मोग करतां म्हाका तूं मात्र जाय आसाय एकांतराद्वारे आतां आमी जेजू सारकें सांगया जेजू हांव तुजो मोग करतां जेजू म्हाका तूं म्हज्या कुटुंबाक तूं जाय आसाय म्हज्या जिणेंत म्हजो फस्ट मोग तूं जावन आसा म्हाका तूं जाय जेजू हांव तुजो मोग करतां Jesu
Sochina, how party Sochina, how party Sochina. मोगाचेनू आतां आमी जेजू सरशीन जेजू हांव तुजो मोग करतां, म्हाका तूं जाय म्हूण आमी सांगता आसतना, आमी म्हणटा आसतना आमी ते पाद्राबांक आमकां कोत्तले ते खबर पाद्राबांक आमचे विगार आनी दुसऱ्या पाद्राबांक आमी समर्पण करून आमी मागया. आमकां मस्त जाणां पाद्राबांक कोत्ता आसा ते तांकां पुरा आमी समर्पण करून मागया. आनी हे वेळार पुरा मिशनरींकी आमी जेजूच्या पांयां दळा आमी समर्पण करून मागया. आनी अशेंच आमचे कुटुंबाक आमचे जिणी आमी जेजूच्या पांयां दळा आमी समर्पण करून मागया. खंडीत जावन जेजू आमकां ताचें बेसांव खंडीत जावन तो दितलो. आमी पळयता हांव केदला जेजू आमचे जिणयेंत प्रवेश करता, आमची जिणी बदलता. आनी त्या दीस जेजून सिमावाच्या जिणयेंत आनी आंद्रेच्या जिणयेंत प्रवेश केलें आनी तांची जिणी बदलली. आज मोगाचें न्हू आमी जेजूच्या हातांत आमची जिणी आमी समर्पण करतना आमी मागया, जेजू तूं यो म्हजे जिणयेंत आनी तूं यो म्हज्या कुटुंबांत, म्हजे जिणयेंत म्हज्या कुटुंबांत तूं येवन तें कितें जाय आसा आमच्या कुटुंबाक आमचे जिणयेक तें पुरा तूं दी आमच्या कुटुंबाक आनी आमच्या जिणयेक. आज आमच्या कुटुंबांत अशांती, आज आमच्या कुटुंबांनी दूख, आज आमच्या कुटुंबांत अशें कश्ट, तूं यो सोमया आमच्या कुटुंबांत आनी पुरा सोमा कर म्हूण आमी मागया. आनी हे वेळार आमी आमकांच समर्पण कर, आमी जेजूचें बेसांव आमकां मेळोवन दी म्हूण आमी मागया. मोगाचें न्हू हे वेळार आमी आमकांच समर्पण करतना आनी मुखार जेजून म्हाका आपयलां आनी हांव ताचो पटलाव करतलो म्हणचें आमी वळखून जाता इतलें जें कितें आमकां जेजूचे पटलाव करूंक ते ब्लॉक करता सोडिना ते पुरा काण आमी जेजूचो पटलाव करूंक आमी डिसायड करया. आनी हे वेळार मोगाचें न्हू आमी सम्याच्या हातांत आमची जिणी आमी समर्पण करून आमच्या खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागोवन घेवया. Ye moga atmya devon tu ye diyam kasuka ye pavitra atmya ye moga atmya devon tu ye diyam kasuka ye pavitra atmya ye moga atmya devon tu ye petai tu zo ye pavitra atmya ye moga atmya devon tu ye petai tu zo ye pavitra atmya vor tujha moga lasondi mujhe kanis तुझ्या मोगा ये पवित्र आत्म्या बोर तुझ्या मोगा लासून दिये काळीस तुझ्या मोगा तुझ्या मोगा तुझ्या मोगा. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.